एसटी रिझर्वेशन बिल आज राज्यसभेन सुद्धा संपन्न जाल्लें आसात. त्याबद्दल हांव राज्यसभेच्या सगळ्या सभासदांचे खूप संपूर्ण म्हज्या गोंयच्या आदिवासी समूहातर्फे हांव आभार व्यक्त करतां. आभार खास करून आमच्या आदरणीय राज्यसभेचे खासदार श्रीमान सदानंद शेठ तानवडे त्यांचे खूप आभार व्यक्त करतां. आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री आणि आदरणीय आमचे अमित शहाजी, आदरणीय पंतप्रधानजी, लॉ मिनिस्टर, ट्रायबल मिनिस्टर, ज्या वेळाचेर ह्या सगळ्यांक आमी मेळपाक गेल्ले आशिल्ले अनुसूचित जमातीचे डेलिगेशन दिल्ली त्या वेळाचेर एक आशा तांच्यांनी त्या वेळाचेर सुद्धा दाखयलेली आशिल्ली. ऑल पार्टी डेलिगेशन आशिल्ले आणि आज घडये उशिरा नाका होईना पण आज ते संबंध जाल्ले आसात. तदनंतर मुखावेली जी प्रक्रिया जी आसा ती राष्ट्रपती कडेन हे बिल धाडून ताका एसेंट घेवप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा. परंतु ही जंय ते हे हांगाच थांबना. हेजी मुखावेली जी प्रक्रिया जी आसा ती खूप गांभीर्याची आणि म्हाका दिसता प्रत्येक जे कमिशन्स जे आसा ते कमिशन्सच्या माध्यमांतल्यान फास्ट प्रोसेस करप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा. मुख्यतः सेन्सस हेका लागणारो सेन्सस हो खूब म्हत्वाचो आसा. घडये 2026चो सेन्सस जातलो, तेजो रिझल्ट जो येतलो तो आफ्टर 2027 म्हणजे आमची निवडणूक जावन येतलो. परंतु 2011चो सेन्सस घेऊन सरकाराक जर वील जर असली केंद्र आणि गोंय सरकारा कडेन आता सध्या तशें तें कांय ना, म्हणजे केंद्र सरकारान ह्या सगळ्या गोष्टी कडेन लक्ष दवरून फटाफट ताबडतोब हे संबंध हेजो निकाल किंवा तेजो बेनिफीट जावपाक जाय अशा अनुषंगान जर काही गोष्टी जर गेलो जाल्यार 2027 आमकां तेजो रिझल्ट जावपाक शकता. लेट अस होप फॉर अ गुड सुरवात करपा खातीर आणि ह्या दृष्टिकोनांतल्यान म्हज्या संस्थेच्या माध्यमांतल्यान ज्यो संस्था ह्या सगळ्या खातीर प्रयत्न केले. उटा संस्थेन तरी गेली कित्येक वर्सां जाली, 23 वर्सां 22 वर्सां जाली सतत संघर्ष करीत आसात. आणि ह्या 22 वर्सांचे हे मुखार केन्ना तर जातले अशी आमी अपेक्षा बाळगिता. पण मुखारूच चड वचून हे वचपाक जायना. ते आत्तां ताजी इमिडिएटली इम्प्लिमेंटेशन जावपाक जाय आणि हे जर जालें तेन्नाच म्हाका दिसता आदिवासी समाज जो आसा तो खुश आणि आनंदी जातलो इतलेंच हांव ह्या वेळाचेर म्हणटलो. परत एकदां जेनी मागीर ते आमचे खासदार आसतले, मागीर आमचे मुख्यमंत्री, सगळ्या गोंयच्या विधानसभेन सगळ्या ऑल पार्टीन सुद्धा रिझोल्युशन अनॅनिमसली पास केल्ले आशिल्ले. तांचे सगळ्याचे सुद्धा हांव एक आमदार येनतान ह्या आमच्या एक डिमांड आशिल्लो पॉलिटिकल रिझर्वेशन गोंयच्या अनुसूचित जमाती खातीर मेळचें त्या खातीर हांव सगळ्यांचे परत एकदा पुनश्च एकदा आभार मानतलो.